सध्या काळाचो पयलो सनवार. शुभ वार्ता. मार्क चॅप्टर 2 वर्स 13 to 17. जेजू परत्यान सरोवराच्या वेळेर गेलो. तो व्हड लोकाच्या जम्यान ताका बेडो घालो आनी तांकां ताणें शिकोवण दिली. वाट दण तो पुढे वेताना आल्फेवाच्या पुताक लेवीक सुंका गाट्यार बसून आसतलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान मुळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार आसतना साबार सुंकागारांनी दुसरे पातकी जेजू आनी ताच्या शिसासांगाता पंक्तीर बसले. कित्याक असले साबार जण जेजूचो पाटलाव करताले. फारिसेवाच्या पंगडाक मेळिल्ल्या शास्त्रामदल्या थोड्यांनी जेजू सुंकागारा आनी पातक्या सांगाता जेवता ते पळयोवन ताच्या शिसा लागीं म्हळें, तुमचो मेस्री सुंकागारा आनी पातक्या सांगाता खाता आनी जेवता कित्याक? हे आयकोन जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्ताक. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्ही. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता.